सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयज आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब मनयता पेंटेकॉस्ट फिस्ट ऑफ पेंटेकॉस्ट आनी आयची मांडावळ करता आमचे फिरगोजीची तरणाटी तांचे पासत सगळ्यां पासत आमच्या फिरगोजींतल्या दर एका तरणाट्या पासत आयज खेरीत भाशेन मागुया ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान तांचें जिवीत नवें आनी फुल्लोलें जावंक तांचें जिवीत देवाच्या प्रेरणान चलतलें जावंक आमच्या सगळ्या तरणाट्यां पासत आयच्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन मागुया आमची जण एकल्याची मागणी आमचीच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत खेरीत भाशेन जेन्ना आमच्या देशान ही लिसांवां आजून पासून चालू आसात ती बरे भाशेन जावंक आनी आमकां बरो सरकार फावो जावंक आमचे सुविधान राखून सांबाळून उरूंक आनी आमकां सगल्यांक ह्या देशांत बरेपण फावो जावंक खेरीत भाशेन मागुया आयज आमचे फिरगोजीन सनीज बोलवयकार आनी फिना पेरेरा लग्नाचो संबंद जोडटात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे दोबाजीक परबे दिसा आयज पवित्र सभा संतोसता जेजू जिवंत जावन 50व्या दिसा पवित्र आत्मो शिसाचेर देंवलो आनी पवित्र सभा जल्माक आयली आयच्या सेवा धर्माचो विशय पवित्र आत्मो घेयात बिजूड आनी निराशी जालोल्या शिसाचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी ते सोम्याचे काळजीदार बोलवंत आनी धिरादीक गवाय जाले पवित्र आत्म्याच्या बोलांत शीस देसा देसांनी शुभ वर्तमान परगटूंक गेले पवित्र स्नानाच्या संस्कारांतल्यान आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें फावो जालां आमच्याय जिविताची नवसोडणी फावो ती नवसोडणी करूंक आनी जेजूचे काळजीदार गवाय आमच्या कुटुंबांत मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया पवित्र आत्म्याच्या फळांची आमी उगडास करून ही प्राचिताची रीत करतले मोग खुशालकाय शांती ससनीकाय सोम्या जेजू पवित्र स्नानाच्या दिसा पवित्र आत्म्याचे देणी म्हाका फावो जाल्या पूण म्हज्या जिवितांत हांव मोगाचो खुशालकायेचो शांतीचो आनी सोसणीकायेचो मनीस जावंक फाटीं उरलां सोम्या काकूटकर मोईपास बरेपण विस्वाशीपण दुलोबाय उदारपण क्रिस्ता जेजू मोयपासान सगळेताय बरेपणान विस्वाशीपणान दुलोबायेन आनी उदारपणान जियेवंक तूं म्हाका शिकयता पूण म्हज्या जिवितांत हे शेगूण जियेवंक हांव विसरलां क्रिस्ता काकूटकर आपदमावणी नम्रताय आनी निर्मळपण सोम्या जेजू तुजो पाटलाव करतल्यांक तूं शिश्टीचें जिवीत
जेवूंक उलो मारताय, पूण म्हज्या चिंतनांनी आनी कोडण्यांनी हांव आपतमावणी नम्रताय आनी निर्मळपण दवरूंक चुकलां. सोम्या काकलूटकोर, सोम्या काकुतकोर. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थुया. विस्वाशी देवा, प्रवाद्यांचे उतर सोपूर्ण एक पावून आनी तुज्या पुतान केल्ली बासावणी पाडून आयच्या दिसा तुवें तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडलोय आनी संवसारान तुज्या भुरग्यांचें कुटुंब जल्मा हाडलें. मनशा मदले सगळे भेद आनी वेगळोचार काडून उडोवंक सर्व देशांच्या जातींच्या आनी बेसांच्या मनशांक त्या एकाच कुटुंबान तुवें एकठांयले. हें तुज्या मोगाचें अजाप समरंभून आनी तुका संतोश भरीत काळजान आर्गां दिवंक आनी बरवशान हे मागणें करता. आखे पृथ्वेचेर शिपडलोले तुजे क्रिस्ती पोरजेचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय. हे पोरी ती वाडत सुदारत वचून आनी जेजू क्रिस्ताची संवसारान परजोडीत खुणान जावं सोमेस्त मनशांक आपल्या गोपान ओडून हाडूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. दोन दुदाच्या इतिहासा वेले वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सोमुया ती सगळी एका सुवातेर जल्मलेली आसतना ओचित जोणजोणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिब्यो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो.
ती सोगली पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी आत्म्यान तांकां दिल्ल्यो गूण घेवन ती प्रोक्यो भाशो उलोवंक लागली. मोळबा खाला आसलोल्या दर एका राष्ट्राची बागिवून मनशां जेरुजालेमाक वस्तेक आसली. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोन एकल्याची भास ती उलयता तें आयकून सोगलोच घुस्पलो. तोटाकोन आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात तीं सोगलीं गालिलियाकारां न्हय? आमचे मदल्या जोन एकल्याची देशी भाशेन तीं उलयतात म्हूण आमी आयकोता. ते कशें तर पात्री, मेदी आनी एलिमेंत मेजोपोटामियांतली, जुदेवांतल्यो आनी कापोदेशांतल्यो लोक, पोंतुसूंत आनी आशियांत, फिरिजींत आनी पानफिलींत, इजिप्टांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबीच्या पात्रांत रावपी रोमांतावन आयलीं, भेटणार जुदेवा तशें नोवीश, किर्तकारां आनी आराबी, आमी सोमेस्त देवाची श्रिश्ट करताव तें आमच्या खाशा भाशेन परगट्टा म्हूण आयकोताव. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. तुज्या आत्म्याक दार सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तुज्या आत्म्याक दार सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सगळीं म्हणुया. तुज्या आत्म्याक दार आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडलो, कितली विचित्र तुजी कर्तृत्वा सर्वेस्परा. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट बोला. साबार. तुज्या आत्म्याक दार सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तूं तोंड मारतात तीं घाबरतात, तूं प्राण मात काड ती मरून दोलीन परततात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. साबाब. तुज्या आत्म्याक दार सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें. सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. बाघिवून पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, कुडीच्या वोंडावण्यांनी पोरमोने चलतात ती देवाक मानून नजो. पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वोंडावण्यांनी पोरमोने न्हय. तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात.
पूण जोर तर क्रिस्त तुमचे सवें जियेता, तुमचे कुडीचें मोडें लेगून जालें जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हणल्यार जिवान भरलेलो, कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला, तोच तुमचे सवें जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटच भावा भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता परमणे आमी जिवचे म्हूण आमकां मासा रोगतांताय कायदो ना. मासा रोगता परमणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोण्याचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचो आत्मो चलयता तितलीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां नव्यान भिरांतीन बोडटा तसलो गुलामाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करता तो आत्मो. तो आमकां आब्बा मुणगे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता. आनी अशें आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गवाय दिता. म्हणटच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजी जाता. होय, दायजी देवाची आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताची. ताचे बरोबर मोयमेवंत जातल्यो जाल्यार ताचे बरोबर आमी कोश्ट मात सोसूंक जाय. देवाचें उतोरें. उद्गाराक उबी रावया. पवित्र आत्म्या देवने भावार्थ्यांची काळजां भर. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सोरी पाठयतलो तो शारोती, म्हणजे बापासून निबजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक तावन तुमी म्हजी सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोच शिकयतलो. कित्याक तो आपल्या पदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो. आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तो तें म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने Wakani toka Kristo. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आमी मनयता, पेंटेकॉस्ट. एक ल्हानसो बॅकग्रावंड जरी तर आमी हे परबेचो समजूंक प्रयत्न केलो जाल्यार आयज जावन पास्कांचो काळ सोंपता. येदो व्हडलो 7 सुमानाचो पास्कांचो काळ आमी समोर उरला. आनी ही परब जी आमी मनयता, सुरवातेक जरी तर आमी ताचे वसत जाल्यार ही परब पयलीं जुदेवांची परब, म्हणजे जुदेव लोक पास्कांची परब मनयतालो आनी त्या उपरांत हो पेंटेकॉस्ट मनयतालो. आनी भोव करून ही परब तांची हार्वेस्ट फेस्टिवल कशें आसलें. 2 भाशेचे तांचे हार्वेस्ट जाताले, एक बार्ली आनी दुसरो वीट. बार्ली म्हणटा तो पयल्या फोडांची परब म्हण ते मनयताले आनी तेन्ना हें पयलें फोड देवाक ओंपताले. आनी त्या उपरांत 7 सुमानां जाल्या उपरांत तांच्या गोवांची हार्वेस्टींग जातालें, हार्वेस्टींग ऑफ वीट. आनी तेन्ना ही पेंटेकॉस्ट परब म्हण ते मनयताले. जेजू पुनर्जीवन जालो तो दीस ही पास्कांची परब, पयली जी पयल्या फोडांची परब जे जुदेव मनयताले. आयज आमी ती पयल्या फोडांची परब म्हणून मनयना, वो आमी ती जुदेवांची परब म्हणून आमी ती मनयना. पूण जेजू आपल्या पुनर्जीवनपणान स्वर्गात चडणेन आनी पवित्र आत्म्याच्या येण्यान ती आखीच बदलता. आनी आयज आमी पास्कांची परब म्हणजे जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब मनयता. आनी जरी तर 7 सुमानां उपरांत जेन्ना आतां आमी हो पेंटेकॉस्ट मनयता, म्हणजे 50व्या दिसाचो, ह्या दिसाक आमी पयलीं फळां भाव भयणीनो हे परबेंतल्यान आमकां लागता तशीं पळोवपाक जाता. आयज ही परब मनयता आसतना आमकां असलीं पयलीं फळां कितें? आयज आमकां ही परब कित्याक उपकारता? कित्याक आमी वर्सांच्या वर्साक ही परब करता? आयज व्हडलो गणगणसो ना, धाकटीशी परब अशी दिसता, पूण व्हडली परब. कित्याक ह्या दिसाक पवित्र सभेचो जल्म जालो, द बर्थ ऑफ चर्च. आनी पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं हो जल्म जालो. ही खबर आयच्या वाचपांनी आमी आयकल्या. कशे भाशेन त्या पयल्या दिसाक, वो 50व्या दिसाक जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर देंवता, सगळे भितर भिवून आसले. शीस आनी ताचे बरोबर आंकवार मारिया, ती मागण्यांत ते एक आसली, मागणें करतालीं. एके वाटेन भिवून, दुसरे वाटेन विस्वास धरून. कित्याक स्वर्गार चडून वेचे आदीं जेजून तांकां सांगलोलें, हांव स्वर्गार चडून वेतां आनी म्हजो शारोती तुमकां पाठयतलो. त्या मेरेन खंयच भायर सरनाकात, भितर रावात, मागणें करात, जागृत रावात. तर हीच मागण्याची जागृताय जेन्ना हे शीस आंकवार मारे बरोबर सांबाळटाले, ही 50व्या दिसाची खबर, पेंटेकॉस्ट. उज्याच्यो जिबो कश्यो ह्या शिसांचेर देंवल्यो. आवाज जालो व्हडलो. हो आवाज बेस्तो कोणें मुजग वाजोवन केल्लो, वो स्पिकर घालून केल्लो न्हू, पूण एक सृश्टींतलोच आवाज, एक नॅचरल आवाज. ज्या आवाजान हें घर घणघणलें आनी पवित्र आत्म्याचो आत्मो उज्याच्यो जिबो कश्यो तांचेर देंवल्यो. भाव भयणीनो, ह्यो उज्याच्यो जिबो तेंचेर देंवल्या उपरांत तांच्या जिवितान जी आख्खो एक बदल येता, एक ट्रान्सफॉर्मेशन येता, तें आमी पळयता. जे भिरांतीन आसले ते भायर सरून रोखडेच देवाचें उतर परगटूंक लागले, गोवाय जावपाक लागले. आनी ही गोवायकी ताणें दिली ती सगल्यांक आयकली. पवित्र आत्म्याचीं फळां आमच्यान हांगा पळोवपाक जाता. फर्स्ट फ्रुट्स जेन्ना पयले सुवातेर हे भिवकुरे आसले ते काळजीदार जाले. पयलें फळ काळजीदारपण. भाव भयणीनो, आमकांय आमच्या जिवितान भिरांती जायत्यो आसात, धमक्यो जायत्यो आसात. आमचे भोंवतणी जो आयचो माहोल केल्लो आसा तातूंत सगल्यांक भिरांत आसा. पूण हातूंत काळजीदार जरी तर तूं जाता जाल्यार म्हणूंक जाता पवित्र आत्म्याचें देणें तुका मेळ्ळां, वो पवित्र आत्म्याचें देणें तुवें घेतलां. ती देणी आमकां दिल्लीं आसात, सगल्यांक दिल्लीं आसात, पूण ती आमी घेता काय ना
आमचीं फळां दिसती पडटा ताचेर कळटा काळजीदारपण. दुसरी वस्त भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी खंयच्याय ट्युरिस्ट प्लेसीचेर गेले जाल्यार गायड्स आसतात. भोव करून जेन्ना इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येतात तेन्ना आतां AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वाडलेलें आसा. आयचीं तरणाटीं जाणात स्पिकर दितात हेडफोन्स आनी एक्सप्लेन करता तो फकत एक लँग्वेजीन करता, गायड आहा तो. पूण जोण एकलो आपले लँग्वेजीन थिंगा सेटींग करपाक शकता. कोण जापानाचो आयिल्लो आहा जाल्यार तेच्यान जॅपनीज आयकपाक जाता. हांव उलयतां तो घडये इंग्लिजीन उलयता, पूण जापानाचो आयिल्लो आसा ताका थंयसर एडजस्टमेंट केल्या उपरांत जॅपनीज आयकूंक येता. कोणाक हिंदी कळटा ताणें हिंदी घालीत जाल्यार ताका तेंच उतरां हिंदीन आयकूंक येतलीं. म्हणटच आयज AI आयज हो इतलो बदल जाल्लो आसा, इतले आमी इन्वेन्शन्स केल्लीं आसात. आयची आमची तरणाटीं हें जायतें वापरतात. जाल्यार भाव भयणीनो, त्या काळार जेन्ना पवित्र आत्मो आयिल्लो पेंटेकॉस्ट टायम, तेन्ना हेडफोन्स आसूंक ना, AI आसूंक ना, तरी पूण AI टॅक्नॉलॉजी आसली. जें पेद्रू आनी ताचे सांगाती परगट करताले सगल्या लोकांक. जायत्यो लँग्वेजीस आमी आयकल्यात आयच्या पयल्या वाचपान, वेगवेगळे तरेच्या गांवांचे मनीस, आनी ते सगळे आपले भाशेन ते आयकतात. जरूय पेद्रू फकत एक लँग्वेज उलयतालो. भाव भयणीनो, पयलीं फळां आमच्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याची, तर हे येण्याची ही पयलीं फळां केरीत भाशेन एक ट्रान्सफॉर्मेशन आमकां दाखयता. आयज आमकां ह्या ट्रान्सफॉर्मेशनाची, हे बदलण्याची गरज आसा काय? भोव करून आयज आमच्या तरणाट्यांक, आयज आमची तरणाटीं आयज ही परबेची मांडावळ करतात. आयजच्या तरणाट्यांक ह्या बदलण्याची गरज आसा, नवसरण्याची गरज आसा. आयज पळय, तरणाट्यांक म्हणल्यार फकत आमच्या तरणाट्यांक न्हू, सगळे तरणाटे जे आयज आसात आमच्या देशान आनी आयच्या संवसारान, तांचेर एक नदर मार आनी पळय खंय पावलेले आसात. वेर आर दे गोईंग? हू इज लिडींग देम? वॉट इज लिडींग देम? कितें तांकां ओडून वता? वॉट इज ड्रायवींग देम? आयज आमच्या गोंयान पासून जी जायती उत्सांबळाय चल्लेली आसा, धर्माच्या नांवान उत्सांबळाय चल्लेली आसा, आमच्या गोंयांतूय भितर चल्ले ते आतां. आयज तूं भायलो हांव भितरलो असली उत्सांबळाय चल्लेली आसा. आनी हातून मुखार आसतले ते तरणाटे बोवाळ मारपाक. जायते पावटी तांकां जर तर तूं विचार, कित्याक बोवाळ मारतात, कसलो प्रोटेस्ट तुमचो, कोणाचेर आड, तांकां खबर ना. तांकां जर तर सांगलो, एक स्लोगन दिलो, ते स्लोगन म्हणपाक तयार, आनी मागीर तांकां आनीक तांचें बक्षीस आसा. पूण आयज आमचे तरणाटे हो बक्षीस घेवन, आयज आमचे तरणाटे हे जे वडील आसात, वो लिडर्स आसात, भोव करून पॉलिटिकल लिडर्स जे आसात, तांच्या मार्गदर्शना खाल कोर म्हणटा ते केले गेले, तांकां मागीर बक्षीस मेळपाक जाय. जाल्यार हे ट्रान्सफॉर्मेशनाची गरज आसा. दुसरे वाटेन आमची आनीक जायतीं तरणाटीं आसात, तीं हांचे बराबर वचनात. पूण ही तरणाटीं जायतीं भिवकुरी, जें कितें सारकें आसा, सोत आसा, तांच्यान उलोवपाकूच जायना, भिवोन आसात. थोडी पावटी भिवोन आसात थिंगा, थोडी म्हणटलीं आमकां भिरांत दिसना, पूण वी डोंट वॉन्ट टू गेट इनवॉल्वड इन दीस. आमकां तातूंत मिसळ जावपाची ना, ते भानगडीन आमकां पडपाक नाका. भाव भयणीनो, स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोच शिकयतलो. आनी हो पूर्ण सोच शिकयतलो आत्मो तुमचे भितर ही नवसरणी हाडटलो, ट्रान्सफॉर्म करतलो. जेजून उतर जें वापरलें आपल्या शिसांक सांगता आसतना भाग्योन जुआंव आमकां बरयता तें उतर, शारोती. शारोती म्हणल्यार पॅराक्लीट. पॅराक्लीट म्हणल्यार तुजे बराबर आसलेलो आदवोगाद. पारा म्हणल्यार तुजे बराबर बाय युअर सायड, आनी क्लॅटोस म्हणल्यार एडवोकेट. एडवोकेट म्हणटा तो कोर्टान आसता तसलो एडवोकेट न्हू, पूण तुजे बराबर रावतलो, तुका सांबाळटलो, तुका बूद दितलो, तसलो आदवोगाद तुजो, तुजे बराबर रावपाचो. हो आत्मो जर तर आमचे बराबर आसा जाल्यार आमचें जिवीत कितलें सरळ जावपाचें. आमी बावतिजम घेतला, आमी क्रिस्म घेतला, पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां मेळ्ळां, आमी फळां पवित्र आत्म्याची, देणी पवित्र आत्म्याची बाय हार्ट केल्लीं. आमकां क्रिस्म दिवचे आदीं, त्या उपरांत
जिवितान दिसती पडलां? क्रिस्म घेतल्या उपरांत ही देणी आनी फळां तुज्या जिवितान दिसती पडटा? जरी तर दिसती पडल्यांत सगळीं देणी दिसती पडल्यांत जाल्यार तुका ही नवसरणीची गरज ना, हें ट्रान्सफॉर्मेशन तुका गरज ना. पूण जरी तर ही देणी आनी ही फळां तुज्या जिवितान आजून पासून दिसती पडूंक नात जाल्यार तुका हे नवसरणीची गरज आसा, आयज गरज आसा. हें जण एकल्यान तुमी चिंतचें, तुका हे नवसरणीची गरज आसा? जरी तर आमकां ही गरज आसा जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमकां वाचपां सांगतात ते भाशेन ही पवित्र आत्म्याचें देणें बागेवन पावलू आयज दुसऱ्या वाचपान कोरिंतकारांक करून बरोवंक उगडास करता. ही देणी वेगवेगळ्या मनशांक एक करता. देर इज युनिटी इन डायवर्सिटी. वेगवेगळीं मनशां, देणी वेगवेगळीं, पूण सगळीं एकूच कारणाक लागून तुमी गोवाय जावचे पासत. आनी गोवाय जावचे पासत जरी तर हो आत्मो तुमचे बराबर आसा जाल्यार काळजीदार जा. आनी जेजू आपलो आत्मो आपल्या शिसांक दिता आसतना तांचेर एक स्वास सोडटा आनी म्हणटात पवित्र आत्मो घेयात, पवित्र आत्मो घेयात म्हणून हो स्वास जो सोडला सुरवातेक जेन्ना देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो आनी आख्खी रचना रचली, मनशाक रचलो, तेन्ना हो आत्मो थंयसर आसलो. मनशाक पयलेच फावटी रचलो तेन्ना मनशाच्या नाकाच्या पुडयांनी देवान स्वास सोडलो आनी मनीस एक जीव मनीस जालो, एक जीव प्राणी जालो. भाव भयणीनो, आयज होच स्वास, होच आत्मो आमकां मेळटा आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आमचें जिवीत एकचारान भरूंक. जरी तर काळजीदारपण हें पयलें फळ जाल्यार हो एकचार हें दुसरें फळ पयल्या पेंटेकॉस्टाची. आयज आमी घडये वेगवेगळीं मनशां वेगवेगळ्या जाग्यां वयलीं, वेगवेगळी भास आमची, वेगवेगळी भाशेची आमची जियोवपाची तोरा, आमची न्हेसपाची तोरा वेगवेगळी, आमी जें कितें जोडलां, आमी जें कितें शिकल्या तें घडये वेगवेगळें. ह्या सगल्यांत हो एकचार आमकां पवित्र आत्मो दिता, कित्याक आमकां सगल्यांक मेळ्ळा तो फकत एकूच आत्मो. आनी हो एकूच आत्मो आमी घेवन जरी तर मुखार वेता भाव भयणीनो, ही नवसरणी आमच्या मुखार येतली. आयच्या समाजान, आयच्या संवसारान जायत्यो नव्यो वस्तू आयिल्ल्यो आसा. भोव करून आमच्या तरणाट्यांक आयज ते एक सगळे तरेच्यो वस्तू तांच्या हातान आसात आनी जायते फावटी ह्यो बऱ्यो वस्तू ज्यो बऱ्याक रचलेल्यो आसात आमकां वांकडे वाटेन पावयतात. तातूंत भितर ही पदवी, भोव करून ही राजकी पदवी, पॉलिटिकल पावर जो आसा तो आमच्या भुरग्यांची, आमच्या तरणाट्यांची मनां एके भाशेन दुसरेच भाशेन मॅनिप्युलेट करता. तर असल्या वेळार जरी तर हो आद्वोगाद, हो पवित्र आत्मो, हो पॅराक्लीट आमचे बराबर जरी तर ना जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत फुकट. भाव भयणीनो, पयलींच जेन्ना बागेवन पेद्रू उलयतालो आनी ह्या सगळ्या लोकांक ही एक भाशा समजल्ली, तातूंत आमच्या धर्माची आमी कॅथोलीक म्हणटात. कॅथोलीक म्हणल्यार युनिवर्सल, कोणाक भायर उडयना पूण सगल्यांक बराबर घेता, हाका म्हणटात कॅथोलिसिटी. तर आमी कॅथलिक्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमी सगल्यांक बराबर घेतात तसलीं. तर आमच्या भावार्थाचो हो गूण कॅथोलिसिटी, सगल्यांक बराबर घेवपाचो पयलीं सुरू जाल्लो तो आयज पासून आसूंकूच जाय. आनी तो आसतलो जाल्यार आमी गोवाय जावपाक जाय. आमी जरी तर आमची गोवायकी लिपोवन दवरली, आयज आमच्या समाजान जें जाता सगळें एक, सगळे धर्म एक, हें म्हणून जें आयज मिसळ जो जाल्लो आसा, भश्टावणी जाल्ली आसा, तातूंत आमी चोत्राय दवरपाक जाय. आनी तातूंत चोत्राय धरून आमचो खरो भावार्थ, जिवो जेजू आमच्या उतरांतल्यान, करण्यांतल्यान आमी दुसऱ्यांक दिवपाक जाय. आनी व्हडांतली व्हड करणी जी जेजून आमकां शिकयल्या ती म्हणल्यार सेवा चाकरी. हे सेवे चाकरींतल्यान हो मोग दाखोवपाक. ही सेवा चाकरी भोव करून जे कोण दुर्बळ गरीब आसात, समाजाचे देगेक उडयल्ले आसात, जांचे सवें ओनीत घडटा, तांचे सवें आमी जेन्ना ती तांकां दिवंक मुखार सरता तेन्ना आमी गोवाय. आमच्याच घोराब्यान जेन्ना गरज आसा, आमच्याच घरच्यांक जायते फावटी हेर सगल्याक आमी पावलेलीं आसा. संवसारान भायर जायते फावटी आमकां एवॉर्ड्स पासून मेळ्ळेले आसात, पूण म्हज्या घरांत हांव आजून पावूंक ना, म्हज्या घरच्यांची आजून सेवा करूंकूच ना, म्हज्या घरच्यांचो मोग आजून पासून अणभवूंक ना.
वो तांकां म्हजो मोग अणभवूंक दिवंक ना, फकत भायर सगलें केलां. जाल्यार आमकां क्रिस्ती गोवायकी आपयतात, तुज्या घरांत सुरू कर. तुजे भोंवतणीची कोण आसात तो तुजो पयलो पेलो, तांकां पयलीं समजून घे, तांकां पयलीं पाव. ही क्रिस्ती गोवायकी आसा तांकां पयलीं दी. आनी त्या उपरांत भायर जेन्ना तूं येताय तेन्ना तुजी ही गोवायकी आनीक मजबूत जातली. देवाक जाय तसली पवित्र आत्मो दाखयता तसली जातली. तर ही कृपा आमकां मागता आसतना पवित्र सभा आमकां शिकयता. बो करून लुमेन जेन्स्यूम डॉगमॅटीक कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द चर्च, इगोर्ज म्हणल्यार कितें आनी हें सगलें तें डॉगमॅटीक कॉन्स्टिट्यूशन लुमेन जेन्स्यूम आमकां शिकयता. तातूंत खेरीत भाशेन आमची सुरवात पवित्र आत्म्याच्या येण्यान जाल्ली आनी पवित्र आत्म्यान आमकां मिसांव दिल्लें आसा हाची आमकां याद करता. तर दर एकल्याक आमकां, दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक पवित्र आत्मो दिला, आमची सुरवात केली आनी आमकां मिसांव दिवन धाडल्यात. तर आयज म्हजें मिसांव कितें जातलें, आयज म्हजी नवसळणी कसली जातली, जण एकल्यान आमी हाचेर नियाळ करचो. भोव करून आमच्या तरणाट्यांनी आयज तूं खंय आसात, आयज तूं खंय गेला, कोण तुका आवडटा, कोण तुका वाट दाखयता, आयज कितें तुवें बदलपाक जाय जिविताचें, हें आयचे परबे दिसाक आमकां सगल्यांक चिंतूंक देवान बळ दिवंक ह्या पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी आतां सगळीं व्हडल्यान उच्चारुया. सतमानता देवा, सर्वपदवीदार बाबा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार जल्मलो, पोंच पिलाकाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखी केलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्वपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, पितांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, आत्म्याचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान भावार्थान देवा मुखार दवरुया. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी आत्म्यान तांकां दिलोलो गूण घेवन ती पोरक्यो भासो उलोवंक लागली. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बोलान आपल्या मुन्यारपणान पोरचेताय मोगाची, बोगसण्याची, एकचाराची आनी पवित्र सभेन पुरबा हाडटली भास उलोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बापा, ही मागणी सगल्याच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी देवान दिलोले गूण आनी पदवी आपल्याच्या स्वाता खातीर न्हय पूण निवडून हाडलोल्या पोरजेच्या आनी देशाच्या फायद्या खातीर नेटान वावर करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बापा, ही मागणी. ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. आमची मदलीं जायतीं जाणां एकसूरपण आनी निराशीपण अणभवतात. खासगी जिवितान व कुटुंबाचे वायट परिस्थितीन लागून दूख सोंसतात. पवित्र आत्म्याचे कृपेन तांच्या जिवितान खुशालकाय आनी बोरवासो वाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बापा, ही मागणी. ताणें
तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. धोर्मा मदें भेदभाव, जाती कातीक लागून वेगळोचार, देसां मदें जोगडी झुजां, असलोच समाचार दिसल्यांचेर अदीक प्रमाणान वाचूंक मेळटा. जेजून दिलोले शांती वरवीं उचांबोल जालोल्या समाजांत आमी शांतीची संदेशकारां जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. मोगाळ बापा, पवित्र आत्म्या वरवीं शीस भियेनासतना शुभ वर्तमान परगटूंक उमेदीन गेले. आमच्या जिवितांत परिवर्तन हाड आनी आमी पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन तुजे गोवाय जावंक आमकां आदार दी आनी आमची मागणी आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटोरे वेडार गीत घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा गावा सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुतान सर्व मनशांच्या तारणा खातीर समर्पिल्लें बलिदान आमी पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूचे एक गुडार्थ कुडीचे सांदे तुका एकवटीं भेटयता. संवसारांतले सगळ्या मनशांक ह्या तारणांची बरी खबर पावोवचे खातीर पवित्र आत्म्या वरवीं आमची जीब सुटय आनी सगळें आमचें जिवीत क्रिस्ती भावार्थाची व्हडल्यान उचारलेली गोवायकी जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटोन तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणान आपयलीं, तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्कांचो गूट सपूर्णायेक पावयलो. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची ओळख दिली आनी एकूच भावार्थ उचारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी
तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या कुसानी पुनक्षी पावना पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडणारा आमची सोड. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. पवित्र आत्म्याचे येणे आमकां काळजीदार करता, आमकां देण्यांनी भरता आनी आमची नवसरणी करता आनी त्या उपरांत आमकां पाठयता. हीच देणी आमकां फावो कर म्हूण खतखत्यान मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया.
आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेगये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेगये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेगये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुजे कुडीन रगत आमी शिवंक येता, ती आमचेर झडटी आनी घास थाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
amche ponokyo mogar Jesu yatonyo baba boining me tokyo azadam sharamokyo yo shividam che ponokyo. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान बोलली आनी देवाची श्रेष्ठ कर्तृत्वां परगटूंक लागलीं. सर्वेस्पराक जोय. प्रार्थुया. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा, तुजे पवित्र सोबेक सर्गींच्या देण्यांनी तूं भरताय, तर तुवें दिल्या ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पसणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपले आदीन घेवं, आमच्या काळजांनी आपले मोगाचें राज चलोवं आनी सोडवणेचो फोड आमचे जिणेन वाडूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अशी बसूया. आयज पवित्र सभेचो बर्थडे आनी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब. सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट. तुमचेर तुमच्या घराब्यांचेर पवित्र आत्म्याची देणी जाय ती वतूं आनी ह्या देण्यांक तुमी सगल्यांनी जाबाब दिवं. आयची मांडावळ केल्ल्या आमच्या तरणाट्यांक आमचे दिनवास. गेल्ल्या आयताराचें दान जालें इगोर्जेन 23,640 रुपया, दाबोलीं कपेलान 1,340 रुपया, सगळे मेळून 24,980 रुपया. फुडल्या आयताराक 2 मिसां पयलें 6:30 वाजता सान जुजेवाद समुदाय डॉमिनोस सायड आल्त दाबोली मांडावळ करूंक. 8 वाजता सान पावलो समुदाय वालीस सायड आल्त दाबोली मांडावळ करतली. पवित्र संस्काराची बोजवण ह्या म्हयन्यान बुधवाराक तशेंच शुक्राराक सकाळीं 6:30 वाजता, त्या उपरांत मिसाची भेट. खेरीत मिसां ह्या सुमारान 20 तारखेर मायाचे सकाळीं 7 वाजता रेमिडियस फेर्नांडीस 3ऱ्या वर्साचे मीस. 23 तारखेर सकाळीं 8 वाजता आंजेलिना सोजा 3ऱ्या वर्साचे मीस. भाव भयणीनो, आमचे फिरगोजेन आमी गूड सॅमरिटन फंड हो घडून हाडलेलो आसा. आमच्या बिस्प साहेबाच्या मार्गदर्शना प्रमाणे दर एके फिरगोजेन हो गूड सॅमरिटन फंड तयार केल्लो आसा. खेरीत भाशेन आदीं जायतीं जाणां दुडवांचो आदार मागूंक वा कसलोय आदार मागूंक दुसऱ्या फिरगोजांनी वेतालीं आनी पादविगाराची चीट घेवन वेतालीं. हें आतां बंद केल्लें आसा. पूण दर एके फिरगोजेन आपल्या मनशांक, आपल्या फिरगोजकारांक आदार करचो हें बिस्पाचें मन. आनी ह्या पासो तो गूड सॅमरिटन फंड घडून हाडलेलो आसा. आमचेय फिरगोजेन तो आमी घडून हाडलेलो आसा. हो गूड सॅमरिटन फंड म्हणटा तातूंत
तुमकां केन्नाय दिसता तुमचें कितेंय फुंगसांव आहा ओ अशें तुमकां घडये सॅलरी पडल्यार तुमकां दिसता कोणाकूय आदार जावचो आमच्या फिरगोजकारांक जाल्यार त्या फंडाक तुमी हें दान दिवपाक जाता. ह्या सुमानान आमकां एका बऱ्या देखणारान 3,000 आनी 2 बऱ्या देखणाऱ्यांनी 5,000 आनी आनीक एका बऱ्या देखणारान 1,000 दिल्यात. ते तांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. हे फंड्स जे आमकां आयिल्ले आसात आमचे फिरगोजीन आमी हो वावर सुरू केला. आमच्या फिरगोजीन एका भुरग्याक डिफरंटली एबल्ड चायल्ड ताच्या शिक्षणाक आनी ताच्या ट्रिटमेंटाक आमी 1,80,000 सँक्शन केल्ले आसात. तातूंतले 50% आमचे फिरगोजीच्या फंडांतल्यान तावन वेतात जाल्यार 50% आमकां डायसिजन फंड जो आसा तो दिता म्हणजे बिशप्स हावस. जायते फावटी आमी हो प्रश्न करता आमचें कलेक्शन जें बिशप्स हावसान वेता तें खंय वेता तेजें कितें कोत्तात हिशोब दिना. जायत्यो वस्तू आसात जंय आमची डिओसीज वो आमचो बिशप्स हावस वेगवेगळे तरेन थोडी फावटी सायलंटली असलें काम करता. तातूंतलें एक जरी तर खंयचेय फिरगोजेन आपल्या फिरगोजकारांक हो खेरीत आदार दिवपाक हे गूड सॅमरिटन फंडांतल्यान मुखार सरता जाल्यार बिशप्स हावस आपुणूय भितर सरता आनी 50% आपूण दिता आनी 50% आमी दिता आमच्या फंडांतले. जाल्यार ही मातशी म्हायती घेवन तुमी दवरची आनी त्या प्रमाणे तुमचीय देणगी ह्या गूड सॅमरिटन फंडाक तुमच्या उदारपणान तुमी दिवचें. तशेंच दुसरे भाशेची डोनेशन्स तुमची आसात तुमचे फिरगोजे पासत ही डोनेशन्स आमचे फाब्रिका ह्या एकावंटान वेतात आनी ती फकत आमचे फिरगोजे पासत. आमचे फिरगोजेन वावर आसा आमचे फिरगोजेन एक्टिविटीज आसात जो आमी बजेट केल्लो आसा त्या प्रमाणे हे दुडू तांचो वापर जाता. आमकां एका बऱ्या देखणारान 3,000 आनीक एकल्यान 6,000 आनीक एकल्यान 4,250 ह्या दुडवांचो आदार केल्लो आसा. तशेंच आनीक एका बऱ्या देखणारान आपलेच खुशेन 2 वेस्टमेंट आमी जे वेस्टमेंट घालता मिसाचे भेटेन ते दिल्ले आसात. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. भाव भयणीनो आतां वेगवेगळे कोर्सीस आमकां आमची आनिकूय आकारणी जावचे पासत कोर्सीस आसतले तातूंत आमी भाग घेवंक मुखार सरचे म्हणून मागता. आमचो कॅटिकेटिकल कोर्स कॅटिकेटिकल सेंटर सुरू करतलो. तशेंच लिटर्जिकल कोर्स लिटर्जी सेंटर सुरू करतले. तातूंत तुमची नांवां दिवची तुमकां कोणाक खुशी आसा थंयसर वचपाक मागीर आमी आमची चीट दिवन तुमकां थंयसर पाठयतले. हांव तुमी जायत्या जाणांनी मुखार सरचे म्हूण मागता. जे कोणें गेल्ल्या वर्साक लिटर्जी कोर्स लिटर्जिकल एनिमेटर्स कोर्स केल्लो आसा तांकां ह्या वर्साक आमी न्यू युकरिस्टीक मिनिस्टर्स म्हूण इन्स्टॉल करतले. तांचें इन्स्टॉलेशन ह्या फुडल्या म्हयन्यान जातलें. थियोलॉजी जायत्या जाणांक शिकपाची खुशी आसा म्हूण जायत्या जाणांनी विचारला थियोलॉजी कोर्स फादर आमकां ना फकत पाद्रींकूच आसता जाल्यार हो थियोलॉजी कोर्स तुमकांय करपाक मेळटा हाची म्हायती फुडल्या फावटी हांव तुमकां दितलो. पूण सद्याक आमचे लागीं थियोलॉजी बुक्स जे आमच्या एका यादनिकान बरयल्या म्हणजे प्रॅक्टिकली जे आमच्या फिरगोजांक लागता पास्टल एक्टिविटीजांक जी थियोलॉजी लागता ताची बरीशी म्हायती दिवन हे बूक तयार केल्ले आसा. तांचें मोल 200 रुपया. आमच्या फिरगोजीच्या ऑफिसान ते विक्रेक आसात तुमी ते घेवचे. आमच्या फिरगोजीची PPC इन्स्टॉलेशन जुनाचे 2 तारखेर जातली. सगळी तयारी आमची जाल्या. 2 तारखेर हे PPC इन्स्टॉलेशन दुसऱ्या मिसाचेर जातलें जाल्यार खेरीत भाशेन ह्या आमच्या नव्या PPCच्या वांगड्या पासत मागुया तांणी आपलो वावर बरे भाशेन करूंक देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक. कोमदाद ऑफ चिकाली कळोवपाक लायता देर वील बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग आयज 10:30 वाजता इगोर्जीच्या पॅरीस सकयल्या हॉलान हाजो अजेंडा नोटीस बोर्डार घातलेलो आसा. भाव भयणीनो कोमदादीची मिटींग जेन्ना आसा तेन्ना आनीक एक फावटी बेश्तो सगल्यांक तुमकां उगडास करता. भोव करून जे कोण कंपोनंट्स ऑफ द कोमदाद आसात तांकां फिरगोजीचे वाटेन जी आजून पासून ओनीत केल्ली आसा कोमदादीन कोमदाद ऑफ चिकाली आनी ओनीत जी केल्ली आसा आजून पासून नीत जावंक ना ताजी आनी जे कोण कंपोनंट्स आसात तांणी म्हाका दिसता ताचेर विचारूय करूंक ना प्रश्नूय करूंक ना.
आयज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग आसा, हांव नकळो त्या अजेंडाचेर येवं बी आसा जाल्यार, पूण जे कोण कंपोनंट्स आसात तांणी मातशें जाणान जावचें. परतून तुमकां एमावंट कितलो आनी ही सगळी आतां हांव सांगपाक सोदना, ते मागीर फादरान एनावन्स केलें म्हूण मागीर कोमदादीचे कमिटी आहा तांकां दुखता काळजांत तावन. पूण वायट करता तेन्ना काळजान दुखना, हें खूब वायट. जाल्यार हें वायट करपाक हो पवित्र सभेचेर इगर्जेचेर ओनीत करपाक काळजान दुखपाक जाय आसलें, तेन्ना घडये दुखूंक ना. पादविकारान जरी तर एनावन्स केलें हांगा तावन जाल्यार काळजान सारकें दुखता. ह्या पासत नांवां काडना आनी कोण तें सांगना, पूण जी ओनीत इगर्जेचेर आमचे चिकालीचे इगर्जेचेर केल्ली आसा ती मातशें जाग्यार घालपाक कंपोनंट्स आसात तांणी मातशें चोत्राय धरची. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. शेवटाक गीत घेवया. M5 पेज नंबर 154. M5. Pavitratma moje deva makapovi coronada avishati soto spriti monchapogo corongata. Tu black body, cobor dilcha, koi gang surga, por god kocha, kudak bondo, no dor dilcha, bapan maka, atmo dila. Pavitratma moje deva makapovi coronada avishati soto spriti moncha.